नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज राज्यसभेत ऑपरेशन सिंदुराचेर सभाघराक खोलायेन म्हायती दिली. तांणी सांगलें की पहलगाम हल्ल्या उपरांत सरकारान उंचेल्या पावंड्यावयली बसका घेवन सशस्त्र दळांक पाकिस्तानांतले आतंकवादी अड्डे ना नपयत करपा खातीर मंजुरी दिल्ली. ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हमारी सेनाओं ने हर पहलुओं पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया. हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तो अधिकतम नुकसान पहुंचे, मगर पाकिस्तान के आम नागरिकों की कोई क्षति न होने पाए, इसकी भी हम लोगों ने चिंता की. सभापति महोदय, हमारी सेनाओं के द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स पर सटीक प्रहार किए और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार करीब 100 से काफी अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर्स, उनके हैंडलर्स और सहयोगी मारे गए. इनमें से अधिकांश जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के से संबंधित थे. ये वही आतंकी संगठन हैं, सभापति महोदय, जिन्हें पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का खुला समर्थन प्राप्त है. घर मंत्री अमित शाह हांणी आयज लोकसभेत ऑपरेशन सिंदुरा विशीं चर्चेत वांटो घेवन उलयतना काल ऑपरेशन महादेव अंतर्गत भारतीय लष्कर, सीआरपीएफ आणि जम्मू काश्मीर पुलिसांच्या जोड मोहिमे अंतर्गत पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यांतले 3 मुखेल आतंकवादी मारून उडयल्ल्याची माहिती दिली. तशेंच ह्या हल्ल्यांत तांणी वापरिल्ल्यो बंदुको लेगीत ह्या मोहिमेंत जप्त केल्या. सुलेमान शाह, जिब्रान आणि हमजा अफगानी अशी ह्या आतंकवाद्यांची नांवां आसून काँग्रेसीचे फुडारी पी चिदंबरम हांणी आतंकवाद्यांची वळख पटोवन दिवचे खातीर मागिल्ल्या पुराव्याक ही एक सडसडीत जाप जावन आसा अशें घरमंत्र्यांनी सांगलें. देशांत जातल्या बऱ्या कामांक तेंको दिवचे सोडून विरोधी पक्ष नाका जाल्ल्या मुद्द्यांचेर राजकारण करता अशी टीका लेगीत मंत्री शाह हांणी ह्या वेळार केली. तीनों के नाम मैंने बताए हैं, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान. मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की है. तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई. 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को, जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था. जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई. एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी. जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना. ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए. 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया. तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए. नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 आयज 5 वर्सां पुराय करता. ह्या फाटभुंयेर आयज नवी दिल्लीत अखिल भारतीय शिक्षा समागम ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळीत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी वांटो घेतलो. नवे शिक्षण धोरण लागू करून देशांतल्या शाळांक शिक्षणाबद्दल एक वेगळो आणि सकारात्मक दृष्टिकोन दाखोवन दिला. कार्यावळीत उलोवप करतना शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी नवे शिक्षण धोरण फाटल्या 5 वर्सां भितर देशाभरांतल्या वर्गांनी, शाळांनी आणि समाजात पावन बदल घडयता अशें सांगलें. हमने आज एजुकेशन पॉलिसी को एनईपी 2020 को क्लासरूम्स, कैंपस और कम्युनिटी तक पहुंचाने में सफल हुए हैं.
मित्रों, एनईपी 2020 को वर्णन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आई कोट, एनईपी 2020 इज नॉट जस्ट एन एजुकेशन रिफॉर्म, इट्स इंडियाज इंटेलेक्चुअल रेनेसांस। मित्रों, प्रधानमंत्री जी कहते हैं यह केवल सुधार नहीं है, परंतु यह वैचारिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनः जागृति का एक नया दार्शनिक दस्तावेज है। देश में पहली बार जब हम पैराडाइम शिफ्ट की बात कहते हैं, पहली बार प्री स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में पहुंच रहा है, रूप लेते हुए हम दिख रहे हैं। नेशनल स्कूल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज एंड स्कूल एजुकेशन का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। जादुई पिटारा से लेके न्यू एज टेक्स्ट बुक आज हम सामने ले आ पा रहे हैं। आजादी के उपरांत बाल बाटिका को एक पैराडाइम शिफ्ट का उदाहरण मानता हूं। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज 0 वरांत आमदार संकल्प आमोणकर हांणी विदेशांत नोकरी दिवपाचे आमीश दाखोवन राज्यांतल्या तरणाट्यांची जावपी फटवणुकीचेर सरकारचें लक्ष ओडलें। हाचेर जाप दितना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ही समस्या गंभीर आसा अशें नमूद करून गोंयांत फक्त 9 नोंदणी जाल्ल्यो अशे तरेच्यो नोकरी दिवपी एजन्सी आसात तेन्ना तरणाट्यांनी खात्री केल्या बगर विदेशांतल्या नोकरे खातीर गडबड करून ह्या आमिशाक बळी पडचे न्हय अशी सुचोवणी मुखेलमंत्र्यांनी केली. Application of the arrest is made in a media in respect of the fraudulent recruiting agents companies in order to make aware the citizen of the such illegal recruiting agencies. At least the thrice the superintendent of the police crime has been appealed to the citizens to only go through the recruitment through the MCA listed agencies. List of such agencies was shared with the public through media. Regular awareness is conducted by each police station to educate the people, including the students, on such topic, so that the people do not fall prey to such recruiting agent or companies. The verification of the different recruiting agencies was conducted by Goa Police, verified and checked the document. जो agencies गोंयांत registered आसा त्यो फक्त 9 आसा, पण बाकीचे जे कोण असे आमकां जे मेळटा तांकां टायम टू टायम आमी आपल्याक भायर वयता, भायर व्हरता बीन म्हणून त्या सगळ्या जाणांक आमी तेंची शटरांय बंद करता आनी तांकां उखलून व्हरता. बाणावलेचे आमदार वेन्झी विएगस हांणी आयज विधानसभेत कांय दीस पयलीं धारगळे चेक नाक्याचेर सोरो व्हरपी ट्रकाक पेटिल्ल्या उज्याचे घडणुके विशीं प्रस्न उपस्थित केलो. हाचेर जाप दितना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या घडणुकेचो तपास सुरू आसा आनी बनावट सोरो तयार जावचो न्हय हे खातीर अबकारी खात्यांत सोऱ्याच्या बाटलेचेर हॉलोग्राम स्टिकर आसप सक्तीचे करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. सीज केल्लो सोरो जो आसा पळय न्ही, आमी ताजी लेबल्स आनी ते सगळे चॅक करता आनी आतां तो खंयच्यान हाडला आनी ताका खंयच्याच हेका म्हणजे एक्सपोर्ट लायसन्स नाशिल्लें, ताका परमीट नाशिल्लें आनी एट प्रेजेंट इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. ते आमी लेबल सगळी चॅक करपाक सुरवात आसा. ती लेबल क्रॉस चॅक केल्या उपरांत आतां पर्यंत म्हणजे आमकां व्हेरीफायड जावंक ना म्हणजे ती खंयसर मॅन्युफॅक्चर्ड जाल्ले ते. इज इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. परत एकदा ताका सांगता, बट ज्याच्या इंडस्ट्रीत हे जे आमकां जेन्ना मेळटले तेन्ना तेजी सीज करतले, पूर्णता लायसन्स कॅन्सल करतले. टायम टू टायम आमी अशा पद्दतीचे सगळे एक्सायज इन्स्पेक्टर आसतले, सब इन्स्पेक्टर आसतले, गार्ड आसतले, हांकां प्रत्येक वेळा सस्पेंड केल्ले आसा. जे दिसा आमकां कन्फर्म जातले की दीस इज फ्रॉम दीस इंडस्ट्री, तो आमचो इन्स्पेक्टरूय थंय कोण आहा तोय सस्पेंड जातलो आनी फॅक्टरी बी जी आहा तेजी बंद जातली. आमकां थोडोसो टायम लागतलो. उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्ता हांणी आयज केसरवाळ झरी विशीं उबारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना ह्या झऱ्याच्या सुशोभीकरणा खातीर सरकारान 13 कोटी रुपयाची गुंतवणूक करपाचो निर्णय घेतला अशें सांगलें. गोंयांत येवपी पर्यटकांक भुरळ घालपी दूधसागर घसघश्या सारकेच केसरवाळची झर लेगीत लोकांचें आकर्शण थारता आनी हाकाच लागून पर्यटन खातें तशेंच उदका स्रोत खातें जोड पालवान येत्या 2-3 म्हयन्यां भितर सुशोभीकरणाचें काम सुरू करतले अशें उतर सुभाष शिरोडकर हांणी दिलें. केसरवाल स्प्रिंग जो आसा पळय न्ही, त्या स्प्रिंगाचेर झऱ्याचेर खूब लोक येतात. वर्सभर थंय लोकांची येज आसता आनी म्हणून हो झरो जो आसा पळय न्ही तो डेव्हलप करपाक जाय, कारण तेज क्वायट सायजेबल क्वांटम वॉटर फ्लो. सामकें बारीक उदक न्ही, बरो सादारणसो पावसांत खूब मोठ्या प्रमाणांत उदक पडटा आनी म्हणून हो स्प्रिंग जो आसा पळय न्ही तो सुदारणा करपा संबंधी नक्कीच आमचे टुरिझम डिपार्टमेंट जे आसा तांणी एक टेंडर फ्लोट केल्लें. ताजेर आन्सरी बी दिल्ले, म्हायती सगळी दिल्ली आसा. जवळ जवळ 5 कोटी आनीक 90,602 रुपये खर्च करून
पण ह्या हातूंत भितर मेन स्ट्रीम जो आसा पळय न्ही तो डेव्हलप करपाचें नाशिल्लें आनी म्हणून जेन्ना तांचे कडेन म्हाका ही म्हायती मेळ्ळी की त्या टेंडरा भितर खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.